आणि निवडणुका म्हटल्यार काय राजकीय पक्ष खरें म्हणजे ह्या निवडणुकांनी सदोदीत भाग घेवपाक जाय। आता कोण भाग घेवचो ना, कोणी पयलीं निवडणुकेच्या पयलीं पळ काडल्या म्हाका खबर ना, पण भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय पक्ष आसा आनी सदोदीत जेन्ना एखादी इलेक्शन जाता ती पक्ष पातळीचेर लडपाचें ऑलरेडी डिसिजन घेतला, निर्णय जाला। हे फावटी भारतीय जनता पार्टी हे इलेक्शन्स हे पक्ष पातळीचेर लडटली। आमी आमच्या सगळी कडेन म्हणजे 50 जिल्हा पंचायत मतदारसंघात मॅक्झिमम जाग्यार आमी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी नाल्यार भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड असे कॅन्डिडेट उबे करतले। आमकां खात्री आसा हे फावटीच्यो दोनूय जिल्हा पंचायती तो भारतीय जनता पार्टीचे बहुतेक उमेदवार जे आसा हे मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले। मुख्यमंत्री आता झेडपींक कामांचे आनीक अधिकार दिवपाच्यो गजाली करता। बीजेपीचे उमेदवार खंय 4-5 दिसां भितर थारतले, कांय कडेन अपक्षांक तेंको। फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर म्हाका दिसता मॅक्झिमम कॅन्डिडेट हे फायनलायज जातले। काही जाग्यार क्लियर आसा, काही जाग्याचेर थोड्योश्यो वाटाघाटी म्हणजे उलोवचें पडटलें आमकां, बट मॅक्झिमम जाग्यांचेर भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले। हे फावटी आमी जिल्हा पंचायतीक म्हटलां की मॅक्झिमम चडांत चड अधिकार दिवचे आनी तांच्या माध्यमांतल्यान ग्राम पातळी लेवलाचेर काम व्हरपाचो सरकारचो प्रयत्न आसतलो। झेडपींचे वेंचणूक आरक्षणात कितलेशेच अपक्ष, मोगवाले आनी बीजेपीत आयिल्ल्या काँग्रेस आमदारांच्या सपोर्टर झेडपींचो पत्तो कापला। एक बीजेपी सोडल्यार चडशे अस्वस्थ। काँग्रेस सीएलपी तर वेंचणूक रिंगणात देंवूंकूच सोदिना। निमाणें कितें तें सोमारा सीएलपी आनी प्रदेश काँग्रेस समितीचे बसकेंत थारतलें। झेडपींचें आरक्षण थारायतना तातूंत मोठो राजकीय हस्तक्षेप जाला म्हूण आपाचो आरोप। आदल्या दिसाक म्हणजे थर्सडे 20 तारखेर ताणें जाहीर केल्लें की रिजर्वेशन चार्ट आपल्या कडेन पावला आनी आपूण तें फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्सान जाहीर करतलो म्हणून। जाल्यार कोणेच ताका विचारूंक ना रिजर्वेशन चार्ट खंय आहा काय म्हणून तें। ताणें इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट केलो। ज्या दिसाक आनी ज्या टायमार इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाता त्याच टायमाक रिजर्वेशन आसपाक जाय आसलें। आतां जें ताच्या हातान पडलेलें रिजर्वेशन कित्याक ना, हे रिजर्वेशन ते शेड्यूल ताणें धाडलेलें सरकारान ताका तें फाटीं घेतलें, मॅनिपुलेट करून 4 वरां काय 5 वरां उपरांत मागीर रिलीज जाला भायल्या भायर। इलेक्शन कमिशनान शेड्यूल तो जाहीर करूंक ना। दिस इज अ सिरियस केस ऑफ मिसडिमिनर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन। लोकसभेन 11 तारखेर म्हणजे लास्ट आता ह्या 11 तारखेर फेब्रुवारीचे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन जे आसा 1460 हातून एक प्रश्न आसलो आनी तो प्रश्न म्हणल्यार असो, Will the Minister of Panchayat Raj be pleased to state whether the government is contemplating to provide more powers to the Panchayat and Gram Sabhas? If so, the details thereof. And C, the names of the various schemes proposed to be implemented directly at the level of Panchayat Raj institutions. And according to that annexure, जी functions Panchayat Raj institutionani जावं पंचायतींनी किंवा झेडपीन करपाक जाय, it is about 26 various functions, right from agriculture to small minor fisheries to minor irrigation आणि खूप काय आसा हितून ते खंयच्यानी राज्यान इम्प्लिमेंट केला, डिवॉल्व केला, सकल दिल्या पावर। अनफॉर्च्युनेट की 20 वर्सां जाली गोवा इज स्कोरिंग अ बिग झिरो। नॉट अ सिंगल फंक्शन has been entrusted to the panchayat or the ZPs which are mandated under the constitution and under the Goa Panchayat Raj Act. जाल्यार आमी आता कितें इलेक्ट करता? प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी सावियो डायस।